रस्त्यात गोरवांचो विषय विधानसभेत पावलो गाजलो तरी रस्ते अपघातात गोरवां मारपाच्यो घडणुको चालूच आसात। बुधवारा चिंचणी जाल्ल्या रस्ते अपघातात गोरू मेल्ले। त्या उपरांत बिरेस्तारा फातोडेर कुर्टी खाणेपार महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात 9 गोरवां मेल्लीं। रस्त्यार काळखात बसपी गोरवां गाडयो चलोवप्यांक दिश्टी पडनात। अशा वेळार अपघात जाता। या आदी जाल्ल्या अपघातात कितलीशीच गोरवां मेली आणि कितलेशेच लोक मोडून पडल्यात। गोरवांक लागून जावपी अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा, पूण अजूनय ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडूंक ना। आमी हांगा हेज्या फुडें भाटीकारा बरोबर रावन आमी रस्तो सगळो ब्लॉक जाता, सगळे आमकां त्रास जाता। येवपा वचपा ट्रॅफिकाक सगळे येलो, सगळे ह्या घाटी भायले, सगळे ट्रक रस्त्यार दवरता म्हणून एकदां रस्तो सगळे हें करून एका तेका नोटीसी दिवन सगळे भाटीकारान वाड्यान ट्रक सगळे काडून घेतलेले। आणि आज ही 4 सुमार गोरवां मेल्या पळय, ह्या जाग्यार जर आयज जर 2 मनशां रातची मेली जाल्यार कोणाक सोदतलो आशिल्लो तो बाबडो? हे हांगा रातचे पळय, हांगा चलता पळय न्हू, हेका हे कोणूच ना काय म्हणून विचारता हांव। हेका फोंडेचो आमदार जावं, हेका कोणूच आवय बापूय ना, हे चल्ला कितें? आज ही मनशात मेले म्हटल्यार रडपाक येता सामकें काळजांतल्यान। तोंड आसा तांकां। आणि तुम्ही जर हांगा पळयशा न्हू रातचे येवन हांगा एक गाडी चलपाची ना, एक हांगा रातची बायलां मनीस उबी रावपाची ना। हे सगळे ट्रक सामके वाटेर लावन सामके सगळे पॅक जाल्ले आसता। हेजेर आतां कोणी तरी मामलेदारान जावं कोणी तरी फुडें सरून कितें तरी करचें पडटलो उपाय, नाजाल्यार आमकां मागीर लास्ट सगळे खाणेपार आनी सगळे फोंडेचे सगळे लोक एक जावन हांगा बंद करचो पडटलो रस्तो। आज कुर्टी सरकारी पेट्रोल पंपा कडेन मेजर एक्सिडंट जाला सकाळी 4 सुमार, आणि तेतून नियरली 500 गायी मेल्ल्यो आसात। 9 गायी मेल्ल्यो आसा आणि एक वासरू मेल्लें आसा। तातूंतल्यान 500 इंजर्ड जाल्ले आसा। सो हो एवरीडे इन्सिडंट चालू उरता आणि गोंयांत सगळी कडेची भटकी जनावरां ती रस्त्यार उरता, तांकां सगळ्या पातळांनी सोडलेले आसा। सो गोवोरमेंटा कडेन आमी कमीत कमी 8-9 वर्सां मागता की प्रत्येक तालुक्या भितर एक गोशाळा हाडची, जेते करून सगळी रस्त्या वयली गोरवां गोशाळेन वचपाची, ट्राफीक सगळें सुरळीत जावनी, तशेंच जे लोकांक येवपा वचपाची येरादारी आहा ती सगळी वेवस्थीत जातली आणि अशें एक्सिडंट जावचे ना। जेन्ना असो एक्सिडंट जाता न्ही तेन्ना गोरवांचोय जीव वता आणि मनशाचोय जीव वता। तांच्या जिवाक धोका आसता तेन्ना सरकारान एक मागणी आसा की जातले बेगीन तांकां कॅटल फावंड दिवचे आणि रस्त्यार जी भोंवता मुखाट गुरां तांचो जीव वाचोवचो आनी ताका एक सुरक्षीत स्थळी ताची दवरचें आनी ताचें संवर्धन करचें अशें म्हजी मागणी आसा। हो रोड जो बायपास आसा कुट्टी खाणेपार, ताका स्ट्रीट लायटी ना, त्यो तुमकां फक्त लायटी दिसता, ह्यो पेटना। आनी जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान एक काम करचें की लायटी जाता तितले बेगीन पेटोवच्यो। हांगा काळो खूब आसता तेन्ना गाडयांक रातच्यो ह्यो गोरवां दिश्टी पडना आनी ताका लागून अशें एक्सिडंट जाता। फक्त 9 गोरवां कितें जाता ती 4-5 कितें गोरवां मेल्लीं आसा, थोडी इंजर्ड आसा। आमी एनिमल रेस्क्यू फोन केला, ते पावता आपली एम्ब्युलन्स घेवन। तेन्ना एकूच विनवणी आसा सरकारा कडेन, जाता तितले बेगीन एक कॅटल फावंडाची वेवस्था करची। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।